माझें नांव विकास. ओके, हे माझी गाडी, हे माझेंच घर. ओके, काल रातचो देडांक कितें येयल्लो. ओके, तेच्या मागीर न्हिदलो. मागीर तेच्या उपरांत आमकां दिसलें कोणी उजो घातलो असो म्हाका डावट येयलो दिसता. ओके, तेच्या मागीर आमकां मातसो उजो भितर दिसलो म्हाका पेटलेलो आरशांतल्यान. मागीर आमी धांवून येयलो. कुत्रे बी भोंकताले आमचे कितें. ओके, भायर सामको आयल्या उपरांत मागीर फूल गाडी करपाली ऑलमोस्ट. ओके, मागीर उदीक घातलें बीन काय उडोवंक ना गाडी. दोन्ही गाडी डॅमेज. माझी गाडी आणि बाप्पाची गाडी फुल डॅमेज झाली गाडी. दोन्ही एका लागले. दोन्ही तुमच्याच गाडयो? दोन्ही आमचीच गाडी. टोटल कितल्यो गाडयो ह्यो? एक दोन एक फ्रेंडाची थंय एक गाडी आहे. हं. दोन टोटल 3-5 गाड्या. हो इन्सिडंट केन्ना जालो? काय झालं 3 रातचो. काल 3. आणि पयर जी गाडी उलपयली ती कितल्यांक झाली? ती सेम टायमिंग. तुमकां कितें डावट आहा हेचेर? इतल्यो गाडयो 6 गाडयो उलपय सर. डावट बीन काय खबर ना कोणाची कितें आहा हं. ते इन्क्वायरी करची पडटली, पळोवचें पडटलें कितें आहा. तुमकां कोणाचेर म्हणजे डावट म्हणजे हांगासरलो आसूं शकता, तुमच्या लोकलिटीनलो वो भायलो कोण आसूं शकता? दुश्मनी कोणाची अशें कितें? दुश्मनी सध्या काय ना ते पळोवचें पडटलो. ते काल रिपोर्ट दिला पोलिसा कडेन, आमी उलयला ते पळयता म्हटलें. फुल गाडी डॅमेज न्ही? फुल गाडी डॅमेज आहा. कश्यो पेटयल्यो कितें? ते काय खबर ना कशी पेटयले की रातचे न्हू आमकां खबर ना. डावट आसा पेट्रोल घालून उडपयला म्हणून. आणि साकाचे यूज यूज केला. साक पडला आणि हांगा लायटर हां, लायटर थंय जा. लायटर हांगा ओके. एक गाडी आसा ती. एक प्लेजर गाडी. एक गाडी डॅमेज जाला. आणि पुलीस केन्ना येयले? सकाळी 10 गेल्ले चेक करता. राती गेल्ले आमी राती गेल्ले 4 चारांक मागीर एप्लिकेशन दिल्लें कंप्लेंट दिल्ली आमी. ओके. तेंच्यांनी मागीर सकाळी येवन गेला दिसता सकाळी पंचनामा करून गेला तो. पंचनामा करून गेले. ओके. आता तुमची मागणी कितें आहा? कितें करचें हांगासर हे पेट्रोल म्हणजे आता पुलिसांनी? पेट्रोलिंग करचें म्हणचें आमी. हांगा वाड्यार खूब घरां आसा, काय कळना हांगा एक्झॅक्टली कितें जाता काय ना. रातचें मातशें रातचे मिड नाईट येता चडशे लोक हांगा जो हे करतात चरस गांजा बी ओडटा मिड नाईट चरस गांजा ओडपी खूब लोक हांगा. मे बी तेंच्या नशेन कितें केलां आमकां खबर ना. आमी मागणी करता पुलिसां कडेन की बाबा रातचे टायमार कोण तरी हांगा पेट्रोलिंग करूंक जाय. ओके. म्हणजे एरियेक असले भुरगे आसा हांगासर? हांगासले मनीस न्हू, भायले मनीस हांगा पेट्रोल हे करतात, चरस गांजा बी ओडटा हांगा. ओडटा हांगासर? ओडटा. अच्छा. पेट्रोलिंग जाता हांगासर? जायना हांगा पेट्रोलिंग काय जायना. सर अजून बरं पेट्रोलिंग जायना. हां. आणि आम्ही आता 40 वर्सां जाली हो पयले पण अशे व्हडल्या दुर्घटना अशें जाल्ले आसा. हेज्या पयलीं केन्नाच जावंक नासलेले. आणि ह्यो पयलीं सगळ्यो गाडयो झरे कडेन आसताल्यो, तरी आमी तांकां रस्तो करून दिवन कॉन्सर्टान ते आतां दारान आसूनय गाडी उजो घालता म्हणजे गजापाची गोश्ट. ही अशी कोणाकूच त्रास करिना. एका सायडीक गाडी आसा त्यो. आतां आमी इतले रिक्वेस्ट करूं शकता की पुलिसां कडेन की आमकां डेली पेट्रोलिंग करपाक पुलीस हाडूंक जाय हांगासर. टोटल आता ह्यो ज्यो गाडी उलपयल्यो हितून न्यो गाडी आणि ओल्ड गाडी अशी कितले आहा? म्हणजे हे जे सारकी नवी गाडी आसा. सारकी नवी आसलेली. ही सुद्धा नवीच गाडी आसा. आणि 5 वर्साच्या भितरूच आसा सगळ्यो गाड्यो. सगळे कितले एप्रोक्सिमेट लॉस हो दिसता सय गाडयांचो? आता पण एका गाडी कॉस्ट मासा 2 लाखाची गाडी पावताय सगळ्या बँकेत सगळं राटवाळी करून 7-8 लाखाचं नुकसाण हांगासर जाल्लें आसा. 7-8 आता भरपाय आता कशी काडपाय कांयच कळना. म्हजें नांव आकाश हेरी परशुराम म्हजें. आनी हांव बीन हांगाच रावतां सकयल. आनी ही म्हाजी गाडी. काल राती हांव कामांतल्यान आयला आनी हांगा लायला. हरशीं हांव हांगा लायना, सकयलूच लायता. कालूच एक दीस लायिल्ले हांवें. सो मागीर राती हांव न्हिदलेलो तेन्ना दनपारां हे रातचे फ्रेंडान कॉल केल्लें म्हाका की बाबा तुजी गाडी कशी उजो लायला. हे सेम टायमिंग राती? हय, सेम टायमींग. मागीर येयल्या उपरांत पयलें सगळें जळयलें तें आनी फुडें बीन सगळें काबार जाला. सो मागता पुलिसा कडेन बाबा कितें तरी करा मातसो. आनी CCTV बीन ना हांगा, मातसो CCTV लावंक जाय. ओके. कित्याक CCTV ना जाल्यार आतां काय कळना. तुमकां कितें डावट आहा? इतल्यो आतां गाडयो वांगडाच उलपय सर काल आनी पयर? ते डावट तरी काय ना. पयर बीन हांव ती एक्टिवा आहा ती पयर जाल्लें तें तेन्ना हांव 240 कामांतल्यान येयल्लो. तेन्ना सारको आसलो. एक 15-20 मिनटान ते काम करून गेला खंयच्यान तरी. ओके. खंयच्यान येता खंयच्यान वयता ते कांयच कळना आमकां. ऑलमोस्ट कितले जाण आहा कितें अंदाज कांयच ना? कितें कळना? सांगू शकता ना. 2-3 जाण आसतले कोणाक खबर. आतां वयल्यान आमकां भंय बीन कितें जाता, राती आमी लेट येता कामांतल्यान. सो आतां आमच्या वांगडा कितें जावं शकता. आतां की गॅरंटी ना न्हू आमचे. टार्गेट बी हय, टार्गेट केले जाल्यार ते बी म्हणजे आयज गाडयांक केले फाल्यां तुमकां करूं शकता असो भंय आहा? ताका लागून मातशें पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग घालूंक जाय. पुलिसांक बी दवरूंक जाय न्हू. तेन्नाच कळटलें आमकां बाबा. येयल्ले वयर हावजींग बोर्ड आमचे हावजींग बोर्डाच्यान भाया येयल्ले बायकार येयल्ले सगळे. तेन्ना ते एक 7-8 मनीस आसले वयर बसलेले. वयर आमचे जंक्शनाचे पायप आहा ते एक गाडी लायतात पार्किंग लायतात 4 व्हिलर. ते कुशीक ते बसून ते ओडटाले. हांवें कंप्लेन दिल्ली पुलिसांक. सो
सो भुरगे हांगा येता, भायले भुरगे येतात आनी ते उडूंक बसता थंयसर म्हणून. थंयच्यान मे बी जावंक शकता की बाबा ते भुरग्यांनी रिवेंज घेवपाक अशें कर्नाटक करता खबर ना, रिवेंज घेवपा खातीर. आतां लास्ट टायम जेन्ना कंप्लेन दिल्ली पळय थंयच्यान म्हणजे थंड आसलें, आतां परत तेंच्यांनी सुरवात केला आतां ही अशी ही नाटक सुरू केली आतां परत. माझें नांव रुपेश सुतार. हांव हांगाच रावता फाटले 2 घर सोडून. राती हांव न्हिदलेलो, म्हाका कॉल येयलो 3 सुमाराक की गाडी जळ्ळा म्हणून. म्हाका न्यूज खबर आसली की पयर ही गाडी जळलेली, एक एक्टिवा. हांवें म्हटलें डेल्लीचें कितें चल्लां म्हणून मागीर म्हाका हेणी फोन केलो अर्जंटली यो म्हणपाक लागलो, उजो पालना म्हणपाक लागलो. मागीर तुज्या गाडयेक मातशें लागला म्हणपाक लागलो. म्हाजें मातशें हें जालां, डॅमेज जाला गाडी. मागीर राती आमी हांगा 3 सुमार आयिल्ले सगळे. मागीर आमी खूब ट्राय केलें गाडी करपाक. ताका म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर लागलो. 3:45 ती आग थांबली सारकें. मागीर तेच्या उपरांत मागीर आमी 15 मिनटान आमी सारकें 4 आमी पुलीस स्टेशनार गेले म्हापसा. थंय मातशें कंप्लेंट दिवपा खातीर कितें ते. मागीर ते एप्लिकेशन बी बरोवन आमी दिला, गाडयेचे नंबर बी. मागीर तेंच्यांनी आयज सकाळी येवन चॅक करून गेला, तेंच्यांनी पंचनामा केला. मागीर आतां आमी इन्क्वायरी करची म्हणटा पुलिसांनी, कोण तो कल्पेट आहा ताका मातसो बेगिना सोदचो म्हाका आनी मातशें स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय. काल उजो लागलो पळय, तुमी पालयलो कसो कितें? पाहिलेलो कसो म्हणजे आमी मातशें पयलीं आमकां उदक हरशी आतां उदकाचो म्हापसा problem प्रॉब्लम जाला. जाला, उदकाचो प्रॉब्लम जाला. आणि हाडलेले ते उदीक तेंच्यांनी सगळे गाडयेचेर काबार केला, मागीर माती मारून सगळे ते उजो पालयला. आणि मागीर कोणी ते पळोवन काम केला आसलें, उदक बिदक कोणाक काय मेळचें ना, तेन्नाच सगळें काण केला तेंच्यांनी.